I was like, oh, let's just try something that I'm sort of familiar with. I'd never coded a line of before my first semester, but I spoke to a couple of professors. I spoke to Mr. Timlo, and they all encouraged me, like, hey, let's give this a try. And I was able to switch after my first semester to computer science, and turns out that's something I really love, and I've really enjoyed my last 3 years in computer science department. And many people who stay first in the board or in the top sometimes do not do well in the GCET. So, of course, it's not that exams make up everything what you see. What we have found that some of the Fomento scholars were not having very high in the board's marks and all that, but they also come up very, very well. फोमेंटोचो 2 प्रोग्राम एज्युकेशनल प्रोग्राम बरे आसात. एक म्हणल्यार फोमेंटो स्कॉलर प्रोग्राम. त्या प्रोग्रामाक आमी 11वे सायन्सी भुरग्यांक सिलेक्ट करतात आनीक सावथ डाकोटा स्कूल ऑफ मायन्स अँड टॅक्नॉलॉजी US थंय तांकां थोडे फोमेंटो एड दिवन धाडटात. आज पर्यंत 25 भुरगे आमी थंय धाडल्यात. ह्या वर्सा 2 भुरगे सिलेक्ट केल्ले आसा धाडपाचे. ताजे शिवाय आमगेलो दुसरो प्रोग्राम फोमेंटो यंग स्कॉलर प्रोग्राम. ह्या वेळार आमी 9थाचे भुरग्यांक एक टेस्ट दिवन तातूंतले 38 स्टुडंट्स आमी सिलेक्ट केले 9थाचे, आनी तांकां आमी तांकां सेट एग्जाम जी एडमिशन टू अंडर ग्रॅज्युएट इंजिनियरींग कोर्साक लागता US वतले जाल्यार त्या एग्जामीचें आन्सर करपाचें गायडन्स दितात. सेट एग्जाम आन्सर करूंक शकतात. बरो स्कोर सेट एग्जामीचो तांकां बरी कॉलेजी एडमिशन दिता. आनी दुसरें म्हणल्यार तांकां बरी एक सेट स्कोरा बेस्ड स्कॉलरशीप मेळटली इन एडिशन टू फोमेंटो स्कॉलरशीप. आनी फोमेंटो स्कॉलरशीप आमी सावथ डाकोटा स्कूल ऑफ मायन्स अँड टॅक्नॉलॉजी हाका जॉयन जाता जाल्यार त्या भुरग्यां खातीर दितात.